Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 बाबणानो आतां आमी बोक्सण्यान वचया आनी बोक्सण्याची समजणी कित करून बोगसूंक जाय आनी कशें बोक्सण्यान घेवंक जाय आनी दुसऱ्याक सुटका मेळ्ळी म्हणटच कशी तुका सुटका मेळटली ती हाचे वयर आतां समजणी आनी मागणें. पयलें हांव तुका हें गायन शिकयतां आनी हें गायन चड गरजेचें आनी हें आतां आमी म्हणया. हांव बोगशीतां म्हज्या भावाक बोगशीतां. बाबणानो हांव बोगशीतां म्हणटा आसतना तुजे हात फुडें काड आनी सगळ्यांक दाखय. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांत थान म्हज्या भावाक बोगशीतां. आतां जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांत थान बोगशीतां म्हणटा आसतना तुवें हात वयर स्वर्गाक लागूंक जाय आनी दोळे तुजे वयर काडूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांत थान म्हज्या भावाक बोगशीतां. मागीर हेणें आनी तेणें म्हणून बोगोस 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 म्हाका सोमया. बोगोस म्हणटा आसतना स्वर्गांत थान तुज्या काळजाक 3 फावटी हात लावंक जाय. बोगोस 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 म्हाका सोमया. मागीर आमकां नितळ कर तुज्या रोगतान नितळ कर. आतां आमकां नितळ कर म्हणटा आसतना तुजे तोखलेक थान पांया पासून तुजे हात लागूंक जाय. कित्याक आदीं दिश्ट काडटाले, 5 मिरसांगो घेताले येद्यो मोट्यो, त्यो आतां मोट्यो मिरसांगो आमच्या गांवांत खोर्ज्या जाताल्यो आनी त्यो तांबड्यो 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 आनी त्यो 10-12 कोडयेक एक घालूंक जाहाल्यो आनी कोडी तांबडी तांबडी जाताली बरो ताचो पोरमोळ येतालो. शिस्ता आसतना आनी तुका जेवनशें दिसतालें. आनी त्यो आमच्यो जाणट्यो बायलो त्यो मोट्यो मिरसांगो आलदोंच्यो घेवन कोणाक दीस जाल्या कोणाक पिडा जाल्या ताच्या आंगार ओडटालीं, सोत म्हणटालीं आनी त्यो मिरसांगो उज्यान घालून ठो ठो करून फाळ जाताले आनी ते मनीस बरे जाताले. पूण आतां आमकां त्यो आलदोंच्यो मिरसांगो वो खोर्जोच्यो मिरसांगो मोट्यो मोट्यो नान. आतां मेवटात आमकां काश्मिरी बारीक बारीक सुकलेल्यो, तातूंत दिश्ट वचना आनी त्यो 5-6 कोडये गेल्या कोडी जाता तीक 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 आनी तुज्या पोटान पासून चापता. बावणानो हांव कितें सांगूंक सोदतां तुमकां, आमकां त्यो मिरसांगो नाकात. हें आयज तुका तो पेखवणी मेळटली जाल्यार तुजें हें गायन म्हूण आनी तुजे तोखलेक थान पांय पासून हात लागुनी. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांत थान म्हज्या भावाक बोगशीतां. बोगोस 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 म्हाका सोमया. बोगोस 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 म्हाका सोमया. आमकां नितळ कर तुज्या रोगतान नितळ कर. आमकां नितळ कर तुज्या रोगतान नितळ कर. सोमया जेजू तुज्या रोगतान नितळ कर. सोमया जेजू तुज्या रोगतान नितळ कर. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. हें मागीर आमी म्हणटाले आनी हें तुवें एक्शन सॉंग तोखलेक थान सगळ्या पांयांक तुवें हात लागूंक जाय आनी तुजी पिडा रोग बरो जातलो. आर्गां तुका जेजू, महिमान तुका जेजू. म्हणटो बोगसणें म्हणजे कितें? बोगसणें म्हणजे भाव भयणानो मॅथ्यू 25:1-12 10 आंकवारी तुमी आयकलां. लग्नाक गेल्ल्यो खंय दिवळ्यो घेवन 5 जाणांनी तेल व्हेल्लें आनी 5 जाणांनी व्हरोंक नासलें. वयर येवंक लेट जाली आनी हांकां रातची झॅम पडली आनी उपरांत मागीर ताणें आयकलें की वयर येता तो हो बँड वाजता पळय तें आनी ती बेगीन उठलीं. पूण तांचे दिवे पालवले आनी ते दिवे पेटोवंक गेल्यार पेटोना जाले कित्याक तेल कोबार जाल्लें. 5 जाणांनी त्या दिव्यांनी आपणाचें तेल घालें आनी ते पेटयले. उरलेलीं म्हणटात 5 जाणां तुजें येयलें आपणाक तेल दी. ताणें म्हणलें म्हजें तेल तुका दिवंक जायना कित्याक हें बँड वाजता तें खंयचें बँड आमकां समजना. कित्याक वचत तेणें ह्या दिसांनी बँडां वाजतात. तुमी त्या पोसऱ्यार वचात आनी हाडात. आनी ती पोसऱ्यार गेल्या उपरांत न्हवरो भितर सरलो आनी ताणें दार बंद केलें. कित्याक भाव भयणानो आदीं तर लग्नाक वेतेले काजाराक वेतेले जाल्यार वयर भितर सरच्या आदीं सगळ्यांनी भितर सरोंक जाहाल्लें आनी वयर भितर सरल्या उपरांत कोणाच्यानूच येवंक जायनासलें कित्याक काजाराचेर शिरां पडटाले. म्हणून ही न्हवऱ्यान भितर सरोन दार बंद केलें. मागीर ही थोड्या वखदान शॉपार गेलीं
पूण तेन्ना रात जाल्ली, शॉप काळो मिस्ता न्हिदुल्लो आनी उठयलो ताका आनी जायतो वेळ लागलो. आनी मागीर तें तेल घेवन दिवे पेटोवन ती आयलीन पोत्ती आनी ती दारार म्हणूंक लागली, दारू कोड, दारू कोड, दारू कोड. न्हवऱ्यान म्हळें, तुमी कोडसरात हांगासरलीं, हांव तुका वळखना. आतां न्हवऱ्यान कशें म्हूण येता, तुमी कोडसरात, हांव तुका वळखना. न्हवऱ्यान तांकां स्पेशल इन्विटेशन दिवन हाडुल्लीन, पूण तुका बरे भाशेन सांगलां आदींच फुडें हांवें की तूं लग्नाक येतलो जाल्यार वयर भितर काडच्या आदीं भितर सरोंक जाय. भाव भयणानो, हें लोगीण म्हणजे कितें? तें आमचें मीस. जेजू आमचो न्हवरो आनी आमी ताच्यो व्हंकल्यो. जेजू मस्कोत आनी आमी ताचे साने. आनी 10 जाणां आयिल्लीं ती मिसाक आयिल्लीं, पूण 5 जाणां पळय आयिल्लीं ती तेल घेवन आयिल्लीं, म्हणजे तेल म्हणजे कुडपा. तांचे लागीं कुरपेन भरिल्लीं. सगळ्यांनी बोगसणें केल्लें, बरें कुमसार केल्लें आनी तांणी मिसान भाग घेतली. कुरपेन भरिल्लीं तीं. आनी ताणें बरे भाशेन शर्मा आयकलो, देवाचें उतर आयकलें आनी देवाचें उतर तांच्या काळजान बी जालें. आनी मागीर ताणें वचोन जेजू घेतलो, कोमयांक घेतलो आनी देव आनी ती एक जालीं. आनी खुशाल जावन पेखोणी मेळोन तीं घरा गेलीं आनी आयज खुशाल जियेतात. पूण 5 जाणां पळय आयिल्लीं तीं कोणा लागीं उलय नाहालीं, सासूमाया लागीं उलय नाहालीं, सुने लागीं उलय नाहालीं, शेजारल्यांक उलय नाहालीं, गायी सोंतालीं, शिराप घालतालीं. आनी तीं बी मिसाक आयिल्लीं. तांच्या काळजान तेल नाहाल्लें, म्हणजे कुरपां नाहाल्लीं. आनी जेन्ना तुजे लागीं तेल ना जाल्यार तुका मिसान झेम येता, वाज येता. तांकां वाज येताली, ती तांकां झेम पडिल्ली. ती म्हणटालीं, फादर शर्मा केदो व्हडलो सांगता, असले शर्मा हांवें कितले आयकल्यात. वाज आयली. काल बांगड्यांची कोडी केल्या, आयज कोहली करया. ती चिंतालीं. तांचें मन बाजारान हाल्लें. ताचो चेडो आनी कोणाचेर भोंवता, ताचें चेडूं आनी कोणाचेर भोंवता. तांची कशी आमी वाट लावया तें चिंतालीं. आनी ताणें मिसान भाग घेनासतना बरे मनान ताणें मेळ्या वचोसकनान जेजू घेतलो आनी शिराप घेवन घरा गेलीं. आनी आयज हांगा थंयसर भोंवतात रेतीरांक, खंयसर पूण तांकां बरें मेवटलें काय म्हूण, बरें जातलें काय म्हूण. आतां तूं म्हाका सांगात, ताचें खंयसर पूण बरें जातलें जाल्यार? कित्याक तीं जेजू घेतात तितले पावटी तीं देवाक होकमान करतात आनी शिराप घेवन घरा येतात. भाव भयणानो, आमचे बरोबरी हात जाल्या हांगासर चिंतात कोण? जोरी तर तूं कोणा लागीं भोगशी नासतना राग धरून हांगा आयलाय जाल्यार तूं सैतान घेवन हांगा आयलाय. राग म्हणजे सैतान. पूण कांय भिवू नाका. हेज्या वक्तार आमी भोगसणाचें मागणें करतल्या आनी ताका आमी सुटका दितल्या. आनी तुका पेखोणी मेळोन नितळ काळजान तूं जेजू घेवन घरा वयतलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. आतां तुका थोडें गोमलां जातलें भोगसणें म्हणजे कितें पळय तें. जेन्ना आमी भोगशे नासतना मेळ्या वचोसकना जेजू घेता तेन्ना आमी शिराप घेवन घरा येता आनी आमची दुस्फट जावंक पावल्या. कित्याक जेजू आमी काळजान घेता आसतना देव आनी आमी एक जाता. जेन्ना तूं राग धरून हाय कोणाचो आनी कोमयां घेता तेन्ना तुज्या काळजान सैतान भितर सत्ता. हें खंयसर सांगता जॉन 13:27. जेन्ना जुदासान जेजू लागचो उणो घेतलो ताच्या काळजान देंवचार भितर सरलो. आनी तुमी जाणत कितें जालें पळय तें. ताणें वचोन मागीर जीव दिलो. हे भाशेन आमी करीन जाल्यार मेळ्या वचोसकना जेजू घेत जाल्यार केन्ना जीव दिनशें दिसता. आनी केन्ना तरी तुवें मुळां जीव दितलीं जाल्यार हें व्हडलें पातक. कित्याक तुवें जीव काडून सैतानाच्या हातान दिलाय. आतां तुवें ह्या उतरांचो हुकूम घालाय तो मेल्यार बरो म्हूण हो जीव दिता म्हूण जाल्यार तुवें तो हुकूम काडूंक जाय. देवा लागीं बोगसणें मागूंक जाय आनी हें कुमसारान सांगूंक जाय. हांवें मेल्यार बरो म्हूण म्हजे कुडीचेर हांवें शिरां पाडल्यात आनी म्हजी मेल्ली कूड जाल्या आयज आनी कितलीं वखदां घेवन बरें जायना. फादर म्हाका बोगोस. हांवें जीव दिता म्हूण हांवें म्हज्या जिवाचेर शिरां पाडले आनी जीव काडलो आनी सैतानाच्या हातान दिलो आनी आयज हांव येता तेन्ना सावन कांयच बरें जायना. आयज हांव घुसपा गोंडलान पडलां. वेता थंयसर म्हजी दूद दशा निर्भाग जाल्यात. बोगोस म्हाका, हांव चुकली. आनी हे बरे भाशेन तुमी हें कुमसारान सांगात आनी तुजें जिवीत बरें जातलें आनी नितळ काळजान जेजू घेयात आनी पिकोणी घेवन घरा वचात. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया.
भाव भयणानो, आनी एक स्टोरी सांगता तुमकां. हें तुका कितें बोगसोणें तें समजपाक. एक दिसा हांव रेतीर दिता आसतना म्हजी टॉक स्टार्ट जावच्या आदीं 1 मिनट उरलो, एक म्हजेशी वस्तोरी आयली आनी म्हणूंक लागली, ब्रदर म्हाका तुजे लागीं कितें उलोवंक जाय. हांवें म्हळें वो गोत ना, म्हाका म्हजी टॉक स्टार्ट जाता. ती म्हणूंक लागली, ना ना ना, हांव स्पेशल तुका सांगूं आयल्या, म्हाका वो गोत ना, वचोंक जाय, प्लीज प्लीज म्हाका सांगूं न्ही कितें सांगूंक जाय तें. हांवें म्हळें बरें सांग कितें सांगताय पळय तें. ती म्हाका सांगून तिची स्टोरी सुरू केली. आपणाचो पूत 10 वर्सां आपणाक खोटांनी मारतालो दीस आनी रात. मिसाक वचना हाल्लो. घरांतले ताणें सगळे आल्तार मोडून उडयल्ले. हांवें तिका विचारूंक ना कितले आल्तार हाल्ले काय म्हूण, कित्याक म्हाका वोगोत नाहल्लो. आपणाक काडली खंय आनी हॉस्पिटलान घाली आनी तो तिका हॉस्पिटलान येवन खोटांनी मारूंक लागलो. सोऱ्याक पयशे जाय, सिगरेटीक पयशे जाय. हांव खंयचे ताका दितेली. हाचो पाय मेल्लो हो ल्हान आसतना. हांवें हांगा थंयचो काम करून ताका हांवें बरें शिकोवप दिल्लें. पूण तो आतां सोरो आनी सिगरेट ओडटा आनी तो दिना जाल्यार म्हाका खोटांनी मारता. कोणें सांगलें म्हाका ते इगोर्जेन तो ब्रादर बोगसणें शिकयता थंयसर वच. आनी आपूण आयली आनी हे इगोर्जेन हांव तूं बोगसणें शिकयता आसतना बसलीं. आनी हांवें म्हजें बोगसणें सांगूंक सुरू केलें. आनी आतां तुका सांगता तें बरे भशेन आयक. तुका तर कोणें चडान चड दूख दिल्या जाल्यार, कोणें तुका अपमान केल्या जाल्यार, तुका कोणें नागयला जाल्यार, तुका कोणें फटयला जाल्यार, तुका कोणें पातकान घाला जाल्यार, तुजी कोणें खबरो केल्या जाल्यार, येद्या वक्तार दोळे धांप आनी तुज्या मनान तुज्या चिंतनांनी ताका आनी जेजूक तुजे मुखार आसा म्हूण चिंत. तो खंयसरूय आसूं, बोमाय आसूं, पुर्तुगालाक आसूं, अमेरिकाक आसूं, इंग्लंडाक आसूं, नो फोंडान आसूं, येद्या वक्तार तो चिंत जेजू आनी तो तुजे मुखार आसा म्हूण. हो पयलो पावलो. दुसरो पावलो, तुवें ताका सांगूंक जाय ताणें तुका कितें केलां तें, कित्याक तें तितलें तुज्या काळजान रेकॉर्ड जाल्लें आहा तुजे मेमरी टेपीर. हाका लागून आमचे लागीं देवाक मागणें करूंक जायना. आनी देव सांगता, जरी तो तूं ताका बोगशिनाय जाल्यार आपूण तुकाय बोगशिंचो ना. जाल्यार हें तुवें सगळें वयर काडूंक जाय. ताणें तुका कितें केलां पळय तें सगळें अकमान म्हळ्यार तें. तुका शिराप घाल्यात जाल्यार, तुका नागयला जाल्यार, कितकोन नागयला जाल्यार हें सगळें तुवें वयर काडूंक जाय. आनी तिसरो पावलो, तो तुजे लागीं बोगसणें मागतलो. तो पळय कितें म्हणटलो आहा तें तुवेंच म्हणूंक जाय. कित्याक ताणें तुका दूख दिली, कित्याक तुका पिडापी दिली, कित्याक तुका ताणें अपमान केलें, कित्याक तुका ताणें नागयलो, हें सगळें तुवेंच म्हणूंक जाय. कित्याक ताका सुटका मेळपाक. देव सांगता ताका तर सुटका ना जाल्यार तुका ना. कित्याक देव दोगांयचोय मोग करता, तुजोय मोग करता आनी ताचोय मोग करता. हें तुजे भितर आनी ताचे भितर. तुज्यान केन्ना म्हणूं नाका सायबा तूं ताका बोगोस. तुवें म्हणूंक जाय जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांत धान, ताचें नांव तर पेद्रू, जाल्यार पेद्रू हांव तुका बोगशितां आनी सुटका दितां. हें तुजे भितर आनी ताचे भितर. आनी तिसरो पावलो, हें जेजूच्या रक्तान नितळ करूंक जाय. कित्याक हिब्रू 9:22 सुमती प्रमाणे रक्ता वरवीं सगळ्यो वगड्यो उण्यो वस्तू नितळ जातात. रगत वारयल्यार शिवाय पातकाचें बोगसणें ना. ताका लागून जायते फावटी आमी म्हणा जातलें, हांवें सगळ्यांक बोगशिलें. भाव भयणानो, मनशांक सोक्ती ना बोगसूंक, मनशांक अधिकार ना बोगसूंक, हें खाली देवानूच बोगसूं येता. पूण जेन्ना आमी जेजूक घेवन हे 5 पावलांचें मागणें म्हणटा तेन्ना हें ताका सुटका मेळटा, तुज्या दुस्मानांक सुटका मेळटा. आनी तो येता आनी तुमचो एकवट एक जाता. तें दुरीग आहा तें कोसळटा आनी तुमकां सुटका मेळटा आनी तुजी पिडा बरी जाता. आनी 5वो पावलो, सोयतान काडून जेजूच्या पांयांक बांदपाचो. हो सोयतान म्हणटात तुका सांगलां कितें पळय तें, ती 7 महापातकाची मुळां. ती खंय थान आयल्यान जेन्ना आदवान पातक केलें, सगळो संवसार काडून सोयतानाच्या हातान दिलो आनी आयज आमी वळवळटा. पूण जेजू येवन ह्या पातकांतलें आमकां खुर्सार म्हणून रोखतान हें सगळें आमकां नितळ केलें. पूण तरी पूण आमी तसलींच पातकां करून आमी आमचो संवसार काडून सोयतानाच्या हातान घालो आनी आयज आमी वळवळटा वता थंयसर. जाल्यार हें तुवें 5 पावलांचें मागणें आतां आमी कोत्तेल्या. ताचे फाटल्यान तूं दोळे धांपून म्हूण आनी ताका सुटका मेळटली, तुज्या दुस्मानांक आनी तुका सुटका मेळटली. आनी मागीर तूं वचोन कुमसारान सांग, हांवें पेद्रूक वो फोर्सूक वो मारियाक बोगशी नासतना मेळ्या तस करून कोमयां घेवन आयज म्हज्या काळजान फूर पडल्यात, 5-4 जालां बोगस म्हाका. पयलें तुवें कुमसाराक वेशी तर ताका सुटका दिनासतना जाल्यार ताका सुटका मेळ्ळो ना. तूं म्हणटाय आपणाचीच काकूत कर, आपणाकूच बोगशी. पूण देव सांगता तूं तर पेल्याची काकूत करिनाय जाल्यार हांव तुजी कशी काकूत करूं. मॅथ्यू 6:14 आनी 15 सांगता, जरी तर
तूं पेल्याक बोगशिनाय जाल्यार सर्गीचो बापूय तुकाय बोगशिचो ना. आनी शिराक 28 वर्स 1 to 5 सांगता, जरी तो तूं पेल्याक बोगशिनाय राग धरून हाय जाल्यार तुका मागणें करूंक अधिकार ना, तुज्या लागीं मागणें करूंक जायना. कितलीय मागणी कोत तूं तुजी देवाक पावना. आनी स्तोत्रम साम 66 वर्स 18 सांगता, जरी तर म्हज्या काळजान गुन्हे आहा सर्वेस्पोर म्हजे मागणें आयकोचो ना. आनी मॅथ्यू 18 वर्स 35 सांगता, जरी तर तूं काळजांतान बोगशिनाय जाल्यार सर्गीचो बापूय तुकाय बोगशिचो ना. बाबणानो घोडेक आमी म्हणटा काळजांतान बोगशिता, काळजांतान बोगशिता. बाबणा हे म्हळ्यार कांय जायना. जायते भासांचें बोगसणें आहा, मोनाचें बोगसणें आहा, हातून कांय फायदो मेळना. उतरांचें बोगसणें आहा, हातून कांय फायदो मेळना. कोन्याचें बोगसणें आहा, हातून कांय फायदो मेळना. कुडीचें बोगसणें आहा, हातून कांय फायदो मेळना. फायदो मेळटलो कसो जरी तर तूं काळजांतान बोगशिताय जाल्यार. काळजांतान केहें बोगशितलोय हें आत्म्यान. काळीज म्हणजे आत्म्यांतान. कित्याक आमचें आत्म्य मेला. कित्याक रोमन 6 वर्स 23 सांगता, पातकाचें पाग मरण. जरी तर तूं कोणाचो राग धरून हाय जाल्यार तुजो आत्मो आनी त्या भावाचो आत्मो मेला. आत्म्याचें जाला मोडें. ताका लागून मेल्ल्या मोड्यान एकामेका लागीं उलोवंक जायना. मेल्ल्या मोड्यान एकामेकाचें तोंड पळोवंक जायना. मेल्ल्या मोड्यान एकामेकाक आदार दिवंक जायना. मेल्ल्या मोड्यान एकामेकाक मागणें करूंक जायना. भाव भयणानो, हे भाशेन आमी समजोंक जाय की आमी बोगशिना जाल्यार आमकां देवाशी संबंद ना. आनी आमी आमच्या बापान म्हणटा आमची पातकां बोगोस जशें हांव आमचेर चुकलेल्यांक बोगशितां. पूण हें कितें सांगता हितून देवाक, जरी तो पेल्याची पातकां बोगशिना जाल्यार तूं म्हजीं पातकां बोगशिनाका म्हूण आमी देवाक सांगता. भाव भयणानो, आमी आमचे पापा पासून सारको म्हणना जाल्यार आमी आयज उगडास करूंक जाय. आतां काळजांतान देव म्हणटा बोगशी जाल्यार हें मागणें उदेशी जाता. हें 5 पावण्याचें मागणें हांव आतां म्हणटलों पळय तें 5 पावणे मागणें उदेशी जाता. कित्याक मॅथ्यू 5 वर्स 23-24 सांगता, जरी तर तूं आल्ताराशी येशी आनी तुका उगडाश येत तुज्या भावाक राग आहा म्हूण. हांवें तुका पयलेंच कळयलां भाव कोण पळय तो. आमी सगळे एकामेकाचे भाव. कित्याक देव तर आमचो बापूय आनी जेजू तर देवाचो पूत. आनी जेजून खुर्सार मारून आमकां आपणाच्या पातकान विकती घेतल्यान आमी रोगताचे भाव केल्यात, म्हणजे खाशे भाव केल्यात. ताका लागून आमच्यान आमचे बापा म्हूण येता. तुका हांवें सांगलां जायत्या धर्मांक आमचे बापा म्हणूंक जायना, कित्याक ते मानून घेनात देव तांचो बाप म्हूण. ते म्हणटात आमी देवाचे गुलाम. जाल्यार जेजू तर आमचो भाव आनी सायबीण माय तर जेजूची माय जाल्यार आमी जेजूचे भाव, खाशा रोगताचे भाव जाल्यार सायबीण माय आमची खाशा माय जाता. भाव भयणानो, जायते जाण मानून घेनात सायबीण माय आमची खाशा माय म्हूण. जेजू वरवीं आमकां बाप आनी माय मेवळी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ओनोदोन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हणटच भाव भयणानो, हें 5 पावण्याचें मागणें आमी आतां म्हणटल्या. म्हणटच हे बायलीन जेन्ना आमी मागणें कोत्ताल्या ती बायल दुखांनी रडटाली. सगळीं पळय दुखां पुतान तिका दिल्लीं ती तिणें घेवडलीं. हे भाशेन करून पोटान घाल्लीं. ती सगळीं दुखां काडून जेजूच्या हातान दिलीं. आनी देव खंय आमची दुखां सोकला उडोवंक दिना. आंच बोडवे हातान दवरतात आनी ते स्वर्गा राज्यान डायमंड जातात. एदी मोठी झोगझोगतात पळय तशीं काचा 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 काचा. आतां हांव तुका डायमंडाची खबर सांगता. तूं तर 1 कॅरेटाचें डायमंड हाडशी इलें हें तें ताका 1 लाख पडटा. आनी तें केहें गोमता तें 1 लाखाचें डायमंड म्हूण. जरी तर ती बायल तेणें वेता जाल्यार तें चीक 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 जातलें तेन्ना तुका गोमता तें 1 लाखाचें डायमंड म्हूण. जाल्यार भाव भयणानो, हांगासर जायतीं जाणां आहात आनी हांवें पळयल्यान कोणाचे मुदये बादये कोणाचे चीक चीक जायना. ती डायमंड घोडेक ती कॅरेटांची न्ही. पूण कांय भिवू नाका, तुजीं दुखां येदी मोठी डायमंड जातात आनी काचा 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 झगझगतात. मोल नाहलीं डायमंड जातात जेजूच्या हातान स्वर्गा राज्यान. आनी जेन्ना एक दीस खंय तूं स्वर्गा राज्यान गेली म्हणटच तुजीं सगळीं दुखां देव भांगाराचे कालशेन घालून तुका प्रेजेंट दितलो. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया.
हालेलुया. म्हणून भाव भयणानो, हे बायलेन सगळीं आपणाची दुखां घडयलीं आनी ती आनी रावंक ना कावन्सिलींग करूंक. ती रोकडीच घरा गेली, कित्याक पुताक तर जेवंक दिना जाल्यार आपणाक खोटांनी मारीत म्हूण भियेली. जाल्यार कितें पळयतलोय, ही बरी जाली आनी पुतूय बरो जालो. त्या दिसा थान ताचो पूत मिसाक वचूंक लागलो, सोरो सोडलो, सिगरेट सोडली आनी आयज बरे भशेन जियेतात. थोड्या दिसांनी ती म्हाका मेवली शिमितिरीन. आगे कशी हाय? एकदम बरी हा. पूत कसो आहा? एकदम बरो आहा. व्हडली मिलाक न्ही. आनी सगळीं म्हूण लागली, वय कोणें केली? ती म्हणटा जेजून केली. हांवें सांगलें जेजून करूंक ना म्हूण. कोणें केली? तिचे मायन केली. कित करून केली? आपणाच्या पुताक भोगशिलो काळजांतान. सगळीं दुखां पळय घेवलीं ती घडयलीं आनी जेजूच्या रोगतान आनी आपणाच्या दुखांनी आपणाच्या पुताक नितळ केलो. आनी आयज ती खुशाल जियेतात. मायन मिलाक केली. मायन आपणाच्या पुताक भोगशिलो आनी देवान तिका भोगशिली आनी ती बरी जाली आनी तोय बरो जालो. इतलो तो ती पुताक भोगशीन हाली. ती पुताचेर शिराप घालताली, पाड पडिल्ल्या धोयदिऱ्या मरण कबार जांक पावनाका. आनी जेन्ना तूं पुताचेर शिराप घालताय, तूं जेजूचेर शिराप घालताय. कित्याक आमी एकलो पवित्र वत्यांचें मंदीर. पवित्र वत्यांचें मंदीर म्हणजे कितें? देव बाप, देव पूत आनी देव स्पिरीट सांत तुजे भितर जियेता. जाल्यार जरी तर तुज्या पुताचेर शिराप घालताय जाल्यार तूं देवाच्या मंदिराचेर शिराप घालताय, देवाचेर शिराप घालताय. आनी तुवें येताय मेळ्ळें तस करून कोमी हांगून तुज्या घराचेर भुरग्यांचेर शिराप हाडून तूं कोडकी जावन रस्त्यार पडटाय. ताका लागून देव सांगता जॉन 14:12. ताका लागून देव सांगता रोमन्स 12:14, तुका धुमाळे दितल्यांचेर आशिर्वाद घालात, वय आशिर्वाद न्हय शिराप. आतां म्हजे फाटल्यान म्हणात 3 फावटी, तुमकां धुमाळो दितल्यांचेर आशिर्वाद घालात, वय आशिर्वाद न्हय शिराप. तुमकां धुमाळो दितल्यांचेर आशिर्वाद घालात, वय आशिर्वाद न्हय शिराप. तुमकां धुमाळो दितल्यांचेर आशिर्वाद घालात, वय आशिर्वाद न्हय शिराप. भाव भयणानो, केन्नाच तुज्या भुरग्यांचेर वो शेजाऱ्यांचेर वो कोणाचेरूच शिराप घाल नाकात. पाड पडो म्हूण नाकात. मरण कबार जा दोयदिरा. पाड पडो म्हणजे कितें? तुजी बुन्यांत कोंठलो, तुजें घर मोडो, तुजीं बाटां मेसां व्हांवन वचों, तुजीं भुरगीं नात्रां मरो. केदे व्हडले शिराप घाले. आनी हे शिराप तुवें तुज्या पुताचेर वा शेजाऱ्याचेर घालूंक नाय, हे जेजूच्या मंदिराचेर घालाय, पवित्र वत्यांच्या मंदिराचेर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी हे भाशेन आयज ते शिराप तुवें आहात ते आशिर्वाद करचे पडटले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या दिसा हे बायलेन आपणाच्या पुताक भोगशिलो आनी शिराप आहले ते आशिर्वाद केले आनी गेली आनी घरा गेली आनी आयज खुशाल जियेतात. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. तुमी आतां म्हाका सांगात, तुका तो तुजो पूत खोटांनी मारता ताचेर शिराप घालपाचें न्ही? कितें म्हणटात तुमी? वय ना. कित्याक देव सांगता तुका धुमाळो दितल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हणटा, शिराप घाल नाका. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणानो, केद्यो केद्यो व्हडल्यो मिलाग्री जातात हे बोगसणे उदेशी. आमी बोगसणां कोणाक आनी सैतान घेवन बसले हांव आनी आयज आमचेर वदरूस आयलां. आयज हें वदरूस काडून आमी जेजूच्या हातान दिवया आनी सगळें तुमी आतां दोळे धांपात. आनी तुका कोणें दूख दिल्या जाल्यार, राग कोणाचो आहा जाल्यार, तुका कोणें फटयला जाल्यार, तुका कोणें पातकान घाला जाल्यार, तुका कोणें नागयला जाल्यार, तुका वायट रस्तो दाखयला जाल्यार, येद्या वखदां दोळे धांप आनी जेजू आनी तो तुजे मुखार आसा म्हूण चिंत. आनी हांव भाव म्हणटा आसतना तूं भाव म्हणनाका, तूं ताचें नांव घे. पूण नांव घेता आसतना मातशें ल्हुवान म्हूण, दुसऱ्यांक आयकूंक नाका. पूण मागणें करता आसतना व्हडल्यान म्हूण, कित्याक तें सैतानाक आयकूंक जाय. कित्याक हें सैतान काडपाचें मागणें. आनी सैतान म्हणजे पातोक. जेन्ना तूं पातोक केलें, देवाशिलो पयस वचोन सैतानाच्या हातान पडोन सैतान तुजीं हाडां मोडून तुजी गिरेस्तकाय ती व्हरोन शिंपडायता. जरी तर तूं आतां काळजांतान ताका बोगशिताय जाल्यार ह्या सैतानान पळय तुजी गिरेस्तकाय व्हरोन शिंपडायल्या, ती ताणें क्रूट ताणें तुका पत्ती हाडून दिवची पडटली आनी तूं गिरेस्त जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणानो, सगळे दोळे धांपात येद्या वखदार आनी चिंतात तुका कोणें दूख दिल्या पळय ती, आनी ताचें नांव घे आनी जेजू आनी तो तुजे मुखार आसा म्हूण चिंत आनी काळजांतान म्हजे फाटल्यान व्हडल्यान म्हूण.
सोमया जेजू तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार हांव म्हाका चड आनी चड पिडापीड दिल्या, दुखयला, म्हाका पातकान घाला, म्हाका नागयला, म्हजी कूड बसतायल्या, म्हाका शिराप घाल्यात, ताका हांव तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार हाडटां. आतां तूं ताचें नांव घे. ताचें नांव तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक जाय लुवान म्हूण दुसऱ्यांक आयकूंक उपकारना. म्हज्या भावा ओ भयणी, आतां तूं ताचें नांव घे. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान हांव तुका सगळें बक्षितां, कित्याक तुवें म्हाका जायती दूख दिली. म्हजे केशी सांगून तुवें म्हजें नांव पिड्डेर केलें. म्हजे लागीं उलयनासतना रावून तुवें म्हजें काळीत दुखयलें. हांव गरजेक सांपडलो तेन्ना घोट्टा आसतना कांयच तुवें म्हाका आदार दिलो नाय. रित्या हातांनी पोत्तून धाडले. घराक लागोन, वाटेक लागोन, सुवातेक लागोन झगडीं करून, मारामारी करून, शिराप घालून तुजें मेळें उदक म्हजे वाटेन साणून तुवें म्हाका दूख दिली आनी वयल्यान शिराप घाले. पाड पडिल्ल्या, दोयदिऱ्या, मरण कोबार जा, कांयच बरें जावं नाका, इडियट, स्टुपीड, गो टू हेल आनी आय हेट यू. काजार जाता म्हूण फटयलें, दुडू घेवन नागयलें, म्हजी कूड बसतायली. गाडयांगेर पासून व्हरोन वायट रस्तो दाखोवन 4 पिणकांचेर शिराप हाडले. आनी ही सगळी दूख आनी राग म्हज्या काळजान धरून हांवें तुका सांजांच्या आदीं भोगशी नासतना मेळ्या तोस्कानान कोमयांक घेवन आयज म्हज्या काळजान फूर पडल्यात. पांगचार जालां, मागणें करूंक जायना, एकामेकाचें मोगान तोंड पळोवंक जायना. आयज हांव दुखान आसा, खोंतीन आसा आनी पिडीन आसा. हो सगळो तुजो गुन्यांव. म्हजें जिवीत आयज वायट जावपाक, पूण जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान हांव तुका सगळें बक्षितां. आनी ही तुवें म्हाका दूख दिल्याय ती, शिराप घाल्याय ते, म्हाका हकमान केल्याय ते, जेजूच्या रक्तान नितळ करून हांव जेजूच्या हातान दितां. आनी हांव तुका म्हज्या काळजांतान सगळें बक्षितां आनी तुका हांव सुटका दितां. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. आतां तो तुजे लागीं बोगसणें मागता. हीं उतरां तुवेंच म्हणूंक जाय, दोयदां पूण म्हजे फाटल्यान काळजांतान म्हूण. म्हजे भयणी आनी म्हजे भावा, हांव तो तुका चड आनी चड पिडापीड दिलां तो मनीस. आतां तूं ताचें नव्यान नांव घे. ताचें नांव तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक जाय. तो तुजे लागीं येद्या वक्तार बोगसणें मागता. जेजूच्या नांवान हांव तुजे लागीं म्हज्या काळजांतान बोगसणें मागतां. म्हजे कुडनाटकायेक लागोन दुसऱ्याचें आयकोन हांवें तुका जायती दूख दिली. तुजे लागीं उलयनासतना रावून तुजें काळीत दुखयलें. तुजे केशी सांगून हांवें तुजें नांव पिड्डेर केलें. तूं गरजेक सांपडलो तेन्ना घोट्टा आसतना कांयच तुका हांवें आदार दिलो ना. रित्या हातांनी पोत्तून धाडलें. घराक लागोन, वाटेक लागोन, सुवातेक लागोन, बोटां बेसांक लागोन, शेतांक लागोन झगडीं करून, मारामारी करून, म्हजें मेळें उदक तुजे वाटेन सोडून हांवें तुका शिराप घाले. पाड पडिल्ल्या, दोयदिऱ्या, मरण कोबार जा, कांयच बरें जावं नाका, इडियट, स्टुपीड, गो टू हेल आनी आय हेट यू. काजार जाता म्हूण फटयलें, दुडू घेवन नागयलें आनी तुजी कूड बसतायली. गाडयांगेर पासून व्हरोन वायट रस्तो दाखोवन 4 पिणकांचेर शिराप हाडले. आनी ही सगळी दूख आनी राग आनी तुका हांवें शिराप घाल्ले ते आयज म्हाकाय बुजून आयज म्हजें जिवीत पॅरलायज जावंक पावलां. म्हजे लागीं मागणे पासून करूंक जायना, एकामेकाचें मोगान तोंड पळोवंक जायना. आयज हांवूय दुखान आसा, खोंतीन आसा आनी पिडेन आसा. हो सगळो म्हजो गुन्यांव. जेजूच्या नांवान हांव तुजे लागीं म्हज्या काळजांतान बोगसणें मागतां. म्हाका बोगोस आनी म्हाका सुटका दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोमया जेजू, वतय तुजें पवित्र आमोलीक रगत म्हजेर आनी हांवें बोगशिलां ताचेर. येद्या वक्तार तुवें बोगशिलाय ताचें नांव घे. नितळ कर आमकां सोमया जेजू तुज्या पवित्र आमोलीक रगतान. तोकरेर थान पांय पासून आमचो राग, भिरांत आनी कुडनाटकाय
काळजांतले किडणेंतले फातर, तोकलेंतले काळजांतले पोटांतले कुशव्यांतले घावे आनी पिडा. आमची हांवें बोक्षिलाताची आमच्या कुटुंबांची 7 पिणकांची पुर्वजांची आबोट जाल्यान कुशव्यान मारल्यान आबोट केल्यान तीं भुरगीं आनी तांणी आनी बोक्षिलातांनी आमच्या कुटुंबांनी 7 पिणकांनी पुर्वजांनी गाडयेंगेर वचोन नाल्ल पोड दिवन बोकडे कोंबे कातरून लिमे पुडी हाडून घरान पुरून दवरून कुड्या देवांक नमस्कार करून रोगताचे सयताना लागीं कोरार करून शिरां पाडल्यात. त्या शिरापांचेर आनी तांणी हांवें बोक्षिलातांनी आमी आमच्या कुटुंबांनी 7 पिणकांनी पुर्वजांनी मेल्यार बरो म्हूण जीव दिता म्हूण राग धरून फोटी मारून गायी सोन शिराप घालून एकामेकाक बोक्षी नासतना मेळ्या तस्करान कोमयां घेवन आमच्या काळजान फूर पडल्यात. त्या फुरांचेर नितोळ कर आमकां सोमया जेजू तुज्या पवित्र अमोलीक रोगतान. हांव म्हाका हांवें बोक्षिला ताका आमची दुस्मानकाय एकामेकाक शिराप घालून पाड पडल्या दोयदिऱ्या मरण कोबार जा कांयच बरें जावं नाका स्टुबीड इडियट गोड हेल आय हेट यू आनी काजार जाता म्हूण सुपूत म्हणल्यात ते सुपूत सोमया जेजू तुज्या हातान दिता. आनी बोर तुजो मोग आनी जानवाय शाणेपण शांती काकूत आनी पवित्रात्मो आनी पवित्रात्म्याची देणी आनी फळां आमच्या जिवितान आनी जिवाकोर आमचो आत्मो तुज्या आत्म्यान आनी आमकां सुटका दी. दोनया देवा हें हांव मागतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोयताना हो सगळो तुजो गुन्यांव हें आमचें जिवीत आयज वायट जावपाक सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोयताना हांव तुका हुकूम दितां कड सर भायर सर म्हजे शेलो हांवें बोक्षिला ताचे शेलो ताचें नांव घे. आमचे कुडी सरलो, आमच्या आत्म्या सरलो, आमच्या पातकां सरलो, आमच्या पातकांच्या रोगताच्या खोतां सरलो, आमच्या काळजांतल्या किडणेंतल्या फातरां सरलो, आमच्या तोकलेंतल्या काळजांतल्या पोटांतल्या कुशव्यांतल्या घाये सरलो आनी पिडे सरलो. आमची आबोट जाल्यान कुशव्यान मारल्यान आबोट केल्यान त्या भुरग्यां सरलो. तांणी हांवें बोक्षिला तांणी आमच्या कुटुंबांनी 7 पिणकांनी पुर्वजांनी गाडयेंगेर वचोन नाल्ल आनी पोड दिवन बोकडे कोंबे कातरून लिमे पुडी हाडून घरान पुरून दवरून कुड्या देवांक नमस्कार करून रोगताचे कोरार करून शिरां पाडल्या त्या शिरापां सरलो. तांणी आमी हांवें बोक्षिला तांणी आमच्या कुटुंबांनी 7 पिणकांनी पुर्वजांनी मेल्यार बरो म्हूण जीव दिता म्हूण राग धरून फोटी मारून गायी सोन शिराप घालून बलात्कार करून पुरोधवार आदारून 10 मांडमेंट मोडून एकामेकाक बोक्षी नासतना सांजांच्या आदीं बोक्षी नासतना मेळ्या तस्करान कोमयां घेवन आमच्या काळजान फूर पडल्या त्या फुरां सरलो आनी आमच्या तोखलेच्या कानाच्या दोळ्यांच्या नाकाच्या तोंडाच्या जिबेच्या घुमटेच्या काळजाच्या पोटाच्या पेंगटाच्या कुशव्याच्या हातांच्या पांयाच्या वेड्या सरलो. आमच्या 7 मापातकांच्या मुळां सरलो आनी सोयताना हांव तुका बांदून घालतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या पांया खाला पोत्तून येना तसो. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भाग्यवंती आंकवार मरये हांव म्हजें हांवें बोक्षिला ताचें आमच्या कुटुंबाचें 7 पिणकांचें पुर्वजांचें आनी आमच्या दुस्मानांच्या कुटुंबांचें बी तुज्या खोत नासलोले काळजाचे बागीन रोयतां. आमचो भावार्थ वाडय जेजू भाशेन आमकां कोर तुजे कुरपेन आमकां बोर हांव तुजेर फात येतां. नोमान मरये कुरपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा. वस्तोर्या मदें तूं सोदव आनी सोदव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भाग्यवती मरये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हणून बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं आतां सदां सदां काल आमेन. भाव भयणानो आतां आमी सगळीं उबी रावन हें गायन घेवया एक्शन सॉंग हांवें शिकयलां पळय तें तुमी म्हणात.
हांव बोगशीतां म्हज्या भावाक बोगशीतां. हांव बोगशीतां म्हज्या भावाक बोगशीतां. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हज्या भावाक बोगशीतां. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हज्या भावाक बोगशीतां. बोगोस 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 म्हाका सोमया. बोगोस 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 म्हाका सोमया. आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर, तुज्या रोगतान नितळ कर. आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर, तुज्या रोगतान नितळ कर. सोमया जेजू, सोमया जेजू, तुज्या रोगतान नितळ कर. सोमया जेजू, सोमया जेजू, तुज्या रोगतान नितळ कर. भयणींक हांव बोगशीतां, हांव बोगशीतां म्हजे भयणींक बोगशीतां. हांव बोगशीतां, हांव बोगशीतां म्हजे भयणींक बोगशीतां. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हजे भयणींक बोगशीतां. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हजे भयणींक बोगशीतां. बोगोस 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 म्हाका सोमया. बोगोस 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 म्हाका सोमया. आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर, तुज्या रोगतान नितळ कर. आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर, तुज्या रोगतान नितळ कर. सोमया जेजू, सोमया जेजू, तुज्या रोगतान नितळ कर. सोमया जेजू, सोमया जेजू, तुज्या रोगतान नितळ कर. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदान मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळीं बसया. भाव भयणांनो, आतां तुवें कितें केलाय? तुवें ताका पयलो बोगशिलाय. बोगशिलाय की ना? बोगशिलाय न्ही? वय. तुवें ताका बोगशिलाय. ताणें तुजे लागीं बोगसणें मागच्या आदीं पयलो बोगशिलाय. तशें जेजून आमकां पयलें बोगशिलें. आमी जेजू लागीं बोगसणें मागूंक ना. ताणें आमकां पयलें बोगशिलें. ताका लागून आमच्यान जेजूशी वचों येता. नाजाल्यार वचोंक जावचें नाहल्लें. वोर्त आसतलें आहलें, वणत आसतली आहली. ताणें आमकां पयलें बोगशिलें आनी तें वणत मोडून उडयली आनी वाट उक्ती केली. ताका लागून आमच्यान जेजूशी वचों येता. ताका लागून आतां तुवें पयलो बोगशिलोय आनी ती वणत कोसळ्ळी आनी आतां वाट उक्ती जाल्या. दुसरें कितें केलें? ताणें तुजे लागीं बोगसणें मागलें. ताणें तुजे लागीं बोगसणें मागलां वना? मागलां न्ही? वय. तो कितें म्हणटलो आहा तें तुवें म्हळें ताका सुटका मेळपाक आनी तुका सुटका मेळपाक. कित्याक देव सांगता तूं ताका सुटका दिनाय जाल्यार तुका सुटका ना. पूण तुवें ताका पयलो बोगशिलोय आनी ताणें तुजे लागीं बोगसणें मागलें आनी हे दोनूय वस्तू तुवेंच केली तुज्याच तोंडान. तुका सुटका मेळपाक आनी ताका सुटका मेळपाक. हें आतां तूं काळजांतान मानून घे. ताणें तुजे लागीं बोगसणें मागलें म्हूण. इतलो तेंप तो तुजे लागीं बोगसणें मागीन नाहल्लो आनी ताणें तुजे लागीं बोगसणें मागपाची गरज ना. कित्याक तुवें ताका सांज जावच्या आदीं बोगसूंक जाय. एफिशियन्स 4:26-27 सांगता, रागाक लागून पातकान पडचें न्हय. वेळ पडून राग येवं पासून तूं राग धरून राव नाका. देंवचाराक सुयेक दिवं नाका. आतां हो गुन्यांव तुजो. ताणें तुका दूख दिल्ली पूण ताचो राग धरून इतलो तेंप रावलें तूं आनी देंवचाराक तुवें सुयेक दिवन तुजें निसणटण जाल्लें. आयज तुवें ताका सुटका दिल्याय आनी ताचे लागचें बोगसणें घेतलें म्हणटच आतां तूं काळजांतान मानून घे ताचे ताणें तुजे लागीं बोगसणें मागलें म्हूण आनी तुजी आतां वाट उक्ती जाल्या. आतां वच आनी ताका सांग हात उडय म्हणजे. हात उडय. तो म्हणटलो कितें? हात उडय? कितें जालां? तो घडयेक समजतलो तुमी एक व्हडली सडता लागल्या वो कितें जालां. कित्याक हात उडय? ताका सांग. आनी हीं उतरां सारकीं जावनी. इतलो तेंप हांव जेजूक सोदूंक भोंवताली. आयज म्हाका गोमान आयलां तुजे भितर जेजू आहा म्हूण हात उडय. म्हजे फाटल्यान नोयान म्हूण पळोवया. इतलो तेंप हांव जेजूक सोदूंक भोंवताली. आयज म्हाका गोमलां तुजे भितर जेजू आहा म्हूण हात उडय. आनी तो म्हणटलो कितें? तुका कितें करून गोमलें म्हजे भितर जेजू आहा म्हूण? ताका सांग. पयत पुस्तक सांगता म्हणजे मॅथ्यू 18:19-20 जेन्ना दोग जाण एकठांय जातात थंयचो देव आहा आनी एकच मनान तुमी मागतात जाल्यार तुमकां मागता तें दितलो. हात उडय.
आनी भाव भयणानो, तेन्ना तुजी डायबिटी, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर, हार्ट अटॅक, किडनी प्रॉब्लेम, मेंटल प्रॉब्लेम, पॅरलायज, दुडवांची आडखोळ धाटाक जातली. आनी सर्गीच्यान दार उकडून तुजेर बरोबर गिरेस्काय देंवन तुजें जिवीत बरें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. बाबणानो, जेजू सगळी रात मागणें कोत्तालो, वय न्ही? वय न्ही? कसलें मागणें कोत्तालो तो? कितें मागतालो? ताचे कितें मागूंक जालें ताणें? देव सांगता तुवें मागपाची गरज ना, पूण जाणो तुका कितें दिवंक जाय पळय तें. जाल्यार जेजू देवा लागीं कितें मागतालो? कांय मागिनाहलो. जेजू हे सगळ्यांक बोक्षितालो. ताचे आपोसूल ताचे आयकोन आहले. फारेजीव ताका पिडयताले. ताका म्हणटाले तूं चोर आनी तूं देंवचार, आनी देंवचाराचे पदवेन सैतान काडटाय, आनी ताका दीस आनी रात ओकमान कोत्ताले. तो थंयसर वचोन बोक्षितालो. आनी ह्या आपोसलांक तो शिकयतालो बोगसूंक जाय म्हूण, पूण ते मानून घेनाहले. पेद्रू सांगता कितले पावटी बोगसूंचे गाय म्हूण? 7 पावटी. जेजून कितें सांगलें? 70 पावटी 7 म्हूण. 7 पावटी न्ही, 70 पावटी 7. भाव भयणानो, आमी देवाचें उतर आयकना, जेजूचें उतर आयकना, आनी आमी इतलो तेंवम जालो बोगशेन आसना आहा. तुका कोणें दुकरां म्हळां, तुका माकडां म्हळां, तुका कोणें ओकमान केल्यात, हे ओकमान घेवन तूं हाय. आनी तुका नोयान सांगलां की 17 60 आनी 100 18वी ओळ सांगता, जरी तर हांव म्हज्या काळजान ओकमान घेवन आहा, देव म्हजें मागणें आयकोचो ना. जाल्यार तूं कितली मागणी कोत्ताय पळय ती तुका कांयच फायद्याक पडना. कितेंच बरें जायना. कित्याक हें ओकमान तुज्या काळजान आहा. दुसऱ्यान तुका ओकमान केल्लो पळय तो. तुवें ताका कांय वायट करूंक नाय. ताणें तुका दूख दिल्या, ताणें तुका पिडापीड दिल्या, ताणें तुका वाटेक लायलां, ताणें तुका जाय तें लुकसाण केलां, पूण गुन्यांव तुजो. कित्याक तुवें ताका बोगसूंक नाय, तुवें ताका सुटका दिवंक नाय, आनी तें घेवन बसलाय. आदलें जिवीत घेवन बसलाय, आनी हाका लागून तुका नवें जिवीत मेळपाक ना. जेन्ना तो जेजूचें उतर आयकोताय आनी ताका तर काळजांतान बोगशिताय, मोनांतान न्ही, काळजांतान बोगशितलोय जाल्यार हें 5 पावण्याचें मागणें जावंक जाय. दोळे धांपून एका एकल्याक तुका दूख दिल्या तितल्यांकूय दोळे धांप आनी जेजू मुखार हाड आनी हें मागणें कर आनी ताका सुटका दी. आनी मागीर वच आनी कुमसार जा. आपणें म्हणजे पेद्रू लागीं, फोर्सू लागीं, मारिया लागीं, सासूमाया लागीं, सुने लागीं, म्हज्या भावा लागीं, भयणा लागीं, सुना लागीं, आनी म्हज्या नोणा लागीं वो कोणा लागीं उलयनासतना व्हरून कोमयां घेवन आयज म्हज्या काळजान फूर पडल्यात आनी हांव शिराप घेवन आहा. बोगस म्हाका पयलें, पूण तुवें तें मागणें करूंक जाय आनी तांकां बोगसूंक जाय आनी मागीर येवन कुमसार जावंक जाय. कित्याक देव सांगता मॅथ्यू 5:23-24, जरी तर तूं आल्ताराशी येशी आनी तुका उगडाशी येत, तुज्या भावाक राग आहा म्हूण तुका सांगलां हें कोण भाव पळय ते, तुजे सासूमायक राग आहा म्हूण, तुज्या तेद्याच वखदार तुजी बॅट आल्तारा मुखार सांड आनी पयलो वच तुज्या भावाशी, वो भयणाशी, वो सासूमायशी, वो सुनाशी, वो नोणाशी, वो शेजाराशी आनी पयलें समाधान कर आनी मागीर ये आनी तुजी भेटून भेटय. आतां जरी तर तूं समज आल्तारा मुखार आयलें आनी तुका गोमान आयलें की तुजे सासूमायक राग आहा म्हूण, आनी तुवें तुजी भेटोवणी थंयसरूच हाडली आनी सासूमायशी गेलें आनी तुवें सांगलें सासूमाय हांव म्हज्या काळजांतान तुका बोगशितां, कित्याक तुवें म्हाका सांगलां न्ही सगळ्या लोकांक पेरगांक घालां, हीं भुरगीं जाल्यार ती म्हजी न्ही आनी कोणाची, आनी हांव गाडयांगेर वेतां आनी म्हाका मीण हात आनी हांव कोलूक आनी कोलवांत म्हूण म्हजें नांव पिड्यार केलां पळय तें हांव तुका म्हज्या काळजांतान सगळें बोगशितां. आनी सासूमाय तुका म्हणटली आगो दयदिऱ्या तूं म्हाका बोगसूंक कोण देव जालां कितें वॉश मारक चले वॉश मार. सो देव सांगता आल्ताराशी येवं नाका म्हणटा आनी तुजी सासूमाय सांगता आपूण बोगशिना म्हूण आतां कितें करपाचें. भावणाने हें 5 पावण्याचें मागणें आतां म्हळां पळय तें तांकां भोगोस, कित्याक तें नकत कितें कोत्तात पळय तें. जेन्ना ते तुका ओकमान कोत्तात, जेन्ना तो तुका शिराप घालतात, ते पवित्र आत्म्याच्या मंदिराचेर शिराप घालतात, कित्याक तूं पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देव बाप देव पूत देव तुजे भितर जियेता, पूण ती तांकां नकत न्ही. ताका लागून तुवें तांकां बोगसूंक जाय आनी तांकां सुटका दिवंक जाय. नाल्यार ताका लागून देव सांगता तूं तो तांकां बोगशिना जाल्यार तुका बोगशिना म्हणटा आपूण. भाव भयणानो पळयात मातशें आनी हें मागणें शिकात आनी जायतें ह्या फुडें आनी मागणें आहात हें तुमी काळजांतान मागणें करात. हें शिकूंक जाय आनी दोळे धांपून करूंक जाय. तूं जेजू लागीं उलयताय तशें तुवें चिंतूंक जाय. तुका कोणें दूख दिल्या पळय तो जेजू तुजे मुखार आसा म्हणून तुवें ताका सांगूंक जाय. तुज्या काळजान तें रेकॉर्ड जाल्लें आहा, हाका लागून तुज्यान देवाशी येवंक जायना आडखोळ. भाव भयणानो
आमी सगळीं एकामेकाक बुक्सया हे भाशेन आनी आमी सुटका दिवया. आनी हें आतां तुका शिकोवप दिलां पळय तें ह्या बुकाचेर आहा, लव, फॉरगिवनेस एंड डिलिव्हरन्स. तो जायते कोडूनी मेवता. तो फादर आब्रियो अशीं ओल्ले इगोजेन मेवता. तसोच सुंकरारेचो आंबेलिंग कॉपेलान, लेडी ऑफ लूड्स आंबेलिंग कॉपेलान थंयसर मेवता. म्हापशा इगोर्जे फाटल्यान सेंट जोझफ शॉपान मेवता. तसोच बांबोली शॉप आहा त्या शॉपान मेवता. खाली ₹50 पडटात. तुका तर हो बरो बूक लागना बाबणानो, हांव तुजे ₹50 पोत्ते दित. हें बूक वाचून म्हाका सगळ्यांनी सांगलां तांचें जिवीत सगळें बरें जालें म्हूण, उजवाड आयलो म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.